अनेक कार्यक्रम जे असतात केंद्राचे, ते केंद्राचे कार्यक्रम आसतले, गोयचे कार्यक्रम आसतले आणि आमी लोकां मदीं वचपाचे जे कार्यक्रम आसतले त्या निमतान आमदार, मंत्री आणि त्याच बरोबर पार्टीचे अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी हांकां कार्यशाळा आसता। आयज ही कार्यशाळा आशिल्ली, त्या कार्यशाळेच्या निमतान जे प्रोग्राम आसा म्हणजे एक आसा तो जीएसटीचो उत्सव जो आसा तो साजरो करतना प्रत्येकाच्या मतदारसंघात प्रत्येकाच्या दारान वचून जीएसटीचो फायदो लोकांक कसो जालो ते समजोवपा खातीर एक सत्र आशिल्लें। ताजे नंतर दुसरें सत्र आशिल्लें आमचें आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर भारत जाला त्या संदर्भांतल्यान संमेलनां जातलीं मतदारसंघांतल्यान। त्या संमेलनाच्या निमतान कितें आनी कितें पॉयंट्स आसात ते उलोवपाचे आणि जे हायलायट आसात ते एक सत्र। आणि तिसरें 150 वर्सां सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या जाल्ल्या कारणान तांच्या निमतान ज्यो रॅलीज आसात आणि ताजो एक जो उत्सव आमी मनयतले डिसेंबर पर्यंत, ताजी एक कार्यशाळा। आणि चवथो म्हजें घर ही जी एक युनिक स्कीम जी सरकारान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हाडल्या आणि तिच्या फॉर्माचें वांटप जें आसतलें तें सरकार तर्फे जातलें, पण आमच्या कार्यकर्त्यांनी हे लोकां कडेन पर्यंत ह्या सरकाराचे येवजणेचो लाभ लोकां कडेन पर्यंत पर्कुलेट करपा लागून आपल्यान पयलीं ती कितें एक्झॅक्टली ते समजून घेवपाचें शिक्षण घेवंक जाय, फॉर्मां कशी भरपाची, कितें आसा हें सगळें। आणि त्या दृश्टींतल्यान हें आयज 4 हाजेर वर्कशॉप आशिल्ले आणि तातूंत भितर एक वर्कशॉप सर्वानंद भगतान, एक वर्कशॉप सदानंद शेट्टानावडे, एक वर्कशॉप नरेन सावयकर आणि म्हजें घर हें ताजी संकल्पना आणि ती कशी आसा तें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी घेतिल्लें आसा। एकूण हो सगळो कार्यक्रम 40 मतदारसंघांतल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांक जी कोर आसा ती क्लिनीक तांच्या संदर्भात जातली। 160 जाण अपेक्षीत आशिल्ले आणि तातूंतल्यान 147 जाणांची उपस्थिती आशिल्ली। 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी जातले प्रोग्राम काय सबंद गोंयभर जातलो सरकारी कार्यक्रम। कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जातले काय? हय, ते कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज। आमदार सगळे पार्टीचे की थोडे उबीन आसा? आयज अनेक जाग्यांनी संमेलनां आसात, ज्यांच्यांनी प्रोग्राम आसा तांच्यांनी प्रत्यक्ष म्हाका स्वताक फोन करून आणि 3 जाणांनी सर्वानंद भगताक फोन करून आपली हे कळयल्ली आसा आणि अकॉर्डिंगली बाकी सगळ्यांक हांवें तुमीच पळयलां असिस्ट करतले तुमी म्हाजे घरा? डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टीचे हे कामच आसा, कारण आयज पर्यंत की दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आसूं ती भारतीय जनता पार्टीची, लाडली लक्ष्मी आसूं ती भारतीय जनता पार्टीची, गृह आधार योजना आसूं ती भारतीय जनता पार्टीची, दीनदयाळ स्वास्थ्य योजना आसा ती भारतीय जनता पार्टीची आणि अश्यो सगळ्यो ज्यो युनिक स्किमी आसा त्यो स्किमी भारतीय जनता पार्टीच्या आमी आतां पर्यंत कार्यकर्त्याच्या मार्फतच लोकांच्या दारान पर्यंत सगळ्या स्तरा कडेन पर्यंत गेल्ली आसा आणि ही स्कीम तशीच म्हजें घर सुद्दां त्याच निमतान भितर हातूंतल्यान भितर लोकांच्या सगळ्या स्तरा कडेन पर्यंत वचून आमी करून घेतली। निवडणुकीसाठी किती फायदा होईल या? निवडणूक हे एक माध्यम आहे, म्हणजे निवडणुकीच्या माध्यमातून जिंकून लोकांची आपण कामं करावीत आणि त्यानुसार लोकांना लोकप्रतिनिधींनी म्हणजे ज्या ज्या स्कीम्स आहेत, योजना आहेत ते लोकांपर्यंत पोचवायच्या आणि भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचं हे काम आहे। ते काम म्हणजे या सगळ्या सरकार जशा जाहिरातीच्या माध्यमाद्वारा किंवा आणखी अनेक मार्गाने त्या स्कीम्स खालीपर्यंत, योजना खालीपर्यंत पोचवत आहे। आमचा उद्देश आहे की कार्यकर्त्याच्या मार्फत आपण जायचं। या योजनेचा किती फायदा होईल निवडणुकीत? लोकांना आधी हा फायदा होऊ दे, कारण अनेक वर्ष प्रलंबित असलेली ही गोष्ट आहे। प्रायव्हेट प्रॉपर्टीमध्ये असू द्या, सरकारी प्रॉपर्टीमध्ये असू द्या किंवा कुठल्याही प्रॉपर्टीमध्ये असू द्या, म्हणजे कोणाही म्हणजे अशा परिस्थितीत म्हणजे थारो आपण कोंकणीत म्हणतो तर तो तांच्या नावार तांकां योग्य रितीन मेळप या खातीर हे सगळी सध्या ते झडपी इलेक्शन जावपाचें, तुमची तयारी कशी आहे झडपी इलेक्शन? भारतीय जनता पार्टी ही सदांच निवडणुकीक तयारच असता। आमचे 365 डेज काम चालू असतं। केन्नाच आयज रिजल्ट जालो आणि आमी जिखले म्हणटकीर सांजचे आमी बसया असले परिस्थितीन नासता, आमी फुडले 5 वर्सांची तयारी करतात। कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य, उत्साह हे घेऊनच आमी फुडें वतात। आमी विजनान काम करतात। 2047 जर म्हणजे ज्या वेळाचेर भारताक आमचे 100 वर्सां जातात त्या वेळाचेर त्या सुवर्ण महोत्सवी वर्सां भितर
आमचो भारत खंय एका विशिश्ट हातून पावपा खातीर जो आसा तें विजन आमी पळयल्लें आसा. जगान नंबर 1 जावपाचो, भारत हो विश्वगुरू जावपाचो, त्या विजनान माननीय नरेंद्र मोदी आनी तांची टीम काम करता. गोंयान सेम डॉक्टर प्रमोद सावंत किंवा आमी आतां स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारत हें म्हणटा तेन्ना 2037 पर्यंत ताचे पयलींच, कारण गोंय ल्हान आसा, सुशिक्षीत आसा, सगळे गोंयकार बरे विचारांचे आसा, म्हणटकीर ते clashes between Aam Aadmi Party and Congress, how much benefit it will be for the BJP? ते आमी तांचे भितर कितें दुमशणां जाली तांचे आमचेर कांय फरक पडना, कारण एक संघ आनी आमी एकठांय आसा हें आमकां दाखोवन दिवपाक जाय जाल्यार वेळोवेळी आमी दाखोवन दिल्लेच. माननीय अमित शाहची पयरची मिटींग हें तें एक उदाहरण आसा. त्या वेळाचेर आमी अपेक्षा केल्ली, आमी पत्रकारां कडेन सांगिल्लें की सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले आनी पक्ष आसतलो, दोनी बरोबर भारतीय जनता पार्टी आनी हे दोनी बरोबर वता आनी बरोबर वतना थंय 20,000 लोक थंय जमा जातले आनी थंय विक्रमी गर्दी जाली. अनेक लोकांनी तुमी पळयल्या बशी कश्यो परत्यो वताल्यो, कोण टर्न मारून कोण पावले ना आनी ह्या स्किमीक पर्कुलेशनाक भितर पयले शुभ मुहूर्त जालो. झेडपी कॅन्डिडेट केन्ना फायनल नोटिफिकेशन येतलें तेन्ना आयले बरोबर हे सगळे गजाली आसा त्यो आमी करतले. त्या पूर्वी ताचे पयलीं सगळ्या पयलीं दिवाळी आसा, बरी जावनी सगळ्यांची दिवाळी रोखडीच जाता आनी त्या निमतान सगळ्यांक आयच्यान कितले 10 दीस उरल्या सगळे गोंयकार सबंद भारतभर जशे दिवाळी जाता तशे गोंयकारांची ही दिवाळी परब ती सगळ्यांची बरी वचची, सुख समाधानाची वचची आनी त्या सुख समाधानान भितर आमी फोव खातले, फटाके वाजयतलेच, पण हे फोव फटाके वाजयतना सुद्दां डॉक्टर प्रमोद सावंतान हाडिल्ली म्हजें घर ही स्कीम तांचे आनंद आसा तो द्विगुणीत करपा सारकी आसा की आपलो थारो, आपलें घर आपल्या नांवार जावपा लागूनच्या प्रक्रियेन भितर आपल्याक फॉर्म मेळटा. इतके जेन्ना दिवाळी म्हणटा फेस्टिवल ऑफ लायट न्ही, सो ह्या टायमार लायटीचें बील वाडटलें, सो तेजेर तुमी कशें पळयता सरकार? एक सरकाराचे काही निर्णय असतात, त्या निर्णयाक भितर खूब काही वेळाचेर रिकमेंडेशन आसतले किंवा आनी कितें आसतलें ते काही विशिष्ट परिस्थितीन कितें तरी दाबून उरिल्ले काय कित्याक लागून तरी ते मार्ग सरकार योग्य तो निर्णय घेता. एलवीज तुमच्यान कितें म्हटलें की म्हजें घर आसा ती स्कीम आसा ती तितून वोट चोरी म्हणजे तितून हे करता तुमी हे करता तितून म्हणजे भायले वोटर हाडपाची ही हें आसा असो तेणी आरोप केला सरकाराचेर. ताणें प्रूव करचें, ताणेंच प्रूव करपाचें, ताणें स्टडी करपाची, ताणें भायले वोट हाडटलो आनी 2014 पयलींचे ताजेर रेकॉर्ड करतलो, 1973 पयलींचे दाखयतलो घर आनी कितें. अरे अजून ती स्कीम तांणी वाचूंकूच ना, वाचत पयलीं. 1972 जेन्ना कट ऑफ म्हटला मागीर तरी आसतना परत भायले खंयचे येतले 72 कितें आमी जाल्याकच मरे तेन्ना. बरें दुसरें जन्माकूच म्हणजे अनेक पिढी जन्माकच येवचें आसा. दुसरें 28 फेब्रुवारी 2014 कट ऑफ पळय म्हटल्या. सरकार बीजेपीचें सेंट्रला 2014 मागीर आयलां, ती तारीख गेल्या तेन्ना ना. मग तेन्ना कोण आशिल्लो ती तारीख ते अजून ते तारख्यो आनी ते करत ना. म्हणजे बीजेपीन आपले खातीर तूं म्हणटा तो म्हणटा पळय न्ही, तो म्हणटा तो 2014 लोकसभेचें इलेक्शन जालें खंयच्या वर्सा 14 केन्ना जालें 28 फेब्रुवारी 2014 कट ऑफ म्हटल्यार ताजे नंतर जालां. मागीर 2014 म्हळ्यार 15 वर्सांची सरकाराक दिताले पूण ते पूण गोंय खंय तरी चोरीचे केसी वाडटा कशें दिसना मिलींद नायक तुमकां आसा अजुनी बीजेपी क्रायम्स वाडूंक लागले ह्या दिसांनी. ते सरकारान तुका आतां उत्तर दिलें मरे सगळें. आतां ते हांगा जाणी केले तांकां गेले न्ही रोखड्या रोखडे धरून हाडले. पडचे प्रकरणी आशिल्लें थंय रोखड्या रोखडेच ताजें क्रायमान टॅप ऑफ केले म्हणजे जाल्ले. हें दाखोवन दिता की सरकार जागृत आसा आनी रोखड्या रोखडे तांकां कितें हें करता. बँगलोर काय थंय वचून डकैती सारकी मेजर जाता. एक डेपोक जाल्ली, म्हापशा जाली, किडनॅपिंग एक केस जाली त्या दिसा. सरकाराचे अध्यक्षाक प्रश्न घेतले जाता. हांवें परत सांगला सरकार योग्य ती आपली भुमिका घेता सरकाराक घेतली पाहिजे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.